एका तपा उपरांत म्हळ्यारच सुमार 12 वर्सांच्या कालखंडा उपरांत शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या नार्वे गांवांत श्री व्हडलो देव म्हळ्यार कोको देवाची जात्रा संवसार पाडव्याच्या आदले दिसा शुक्रारा 1 एप्रिलाक परंपरे प्रमाण मनोवपाची आसा। ह्या जात्रेचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार 12 वर्सां उपरांत श्री रामाची विजय गुडी म्हळ्यार साक्षात राम ह्या गांवांतल्या श्री सप्तकोटेश्वरा सयत हेर देवांक मिरवणुकेंत भेट दितले। विजय गुडी फाटली आख्यायिकाय आयकुपाक मेळटा। विजय गुडी म्हळ्यार श्री राम देवाची गुडी म्हण मानतात। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळांत एका रेंदेराक 33 कोटी देवांची आकृती आशिल्ल्या रेशमी वा वज्रांनी बांदिल्ली गुडी मेळिल्ली। तांणी ती एका मडवळाच्या हातांत दिल्ली। मडवळान ती एका पोत्यांत घालून नार्वे गांवांत हाडिल्ली म्हण जाणकार सांगतात। ह्यान पयलीं 15 वर्सां आदीं 15 मार्च 2010 वर्सा ही जात्रा मनयल्ली। ताच्या पयलीं 3, 5, 7, 9 वा 12 वर्सांनी ही जात्रा मनयल्ली आसा। 12 वर्सांनी कोकोदेवाची जात्रा मनोवपाचें आसा देखून पुराय नार्वे गांवांत सद्याक खोशयेचें उमेदीचें वातावरण पसरिल्लें आसा। देवीची जेदे वेळार भायर येवपाची इत्सा आसा म्हणपाचे संकेत मेळटा तेदे वेळार चर्चा करून हो उत्सव मनोवपाचो निर्णय घेतात। उत्सवाच्या दिसा सकाळीं फुडें पारंपारीक धुळवट जातकर 5 नदयांचें कलश पूजन करतात। उपरांत सगळ्या देवतांचेर कलशांतले तीर्थ शिंपडून शुद्धीकरण करप जाता। 5 वाड्यावेल्यान व्हडल्या देवाक खूब प्रमाणांत फुलां येतात। हिंदळे ह्या वाड्यावयल्या श्री चावडेश्वर देवळांतल्यान फुलांचो कळस श्रीदेवी काणकेश्वरी देवीच्या देवळांत येता। उपरांत गांवकर वाडा हांगसर श्री शांतादुर्गा पिळणकरीण, कोनाडी वाड्यावेलें श्री देव खापरो रवळनाथ मंदिर, मुड्डी वाड्यावेलें श्री राम मंदिर आनी सप्तकोटेश्वर मंदिर अशा क्रमान 5 वाड्यावेलीं फुलां काणकेश्वरी मंदिरांत आयल्या उपरांत त्या फुलांनी व्हडल्या देवाक सजोवप जाता। देवाक रतनाबोलेची फुलां आवडीचीं अशी भाविकांची भावना आसा। देवाक सजयतकर 12 हात लांबीच्या बांबूक श्रींची विजय गुडी लायतात। पुजा जाल्या उपरांत विजय गुडी घेवपी 12 गड्यांचेर अवसर येता। ते सगळे बांबूक हांदार घेता। बंद आशिल्ल्या काणकेश्वरी देवळाची दारां उगडप जाता। दारां उगडटाच देवाची स्वारी पारंपारीक वाटेंतल्यान धांवत सुट्टा। ती नीट श्री सप्तकोटेश्वर देवळांत वता। देवा बरोबर भावीक लोकय धांवतात। देवळांत सप्तकोटेश्वराची भेट घेतकर देव थंयच्यान तीर्थार वता। थंय तीर्थ देवांचेर शिपडटात। थंयच्यान देव मिरवणुकेन श्री चावडेश्वर मंदिरांत भेट दिवन काणकेश्वरी मंदिरांत येतकर उत्सवाची सांगाता जाता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।